नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आमचे 2 एडिटर आसात. तिसरो एडिटराचो पाडवो सो तो गांवां गेला. आनी आमचे बरोबर जॉयल अफान्सो आसात द गोवन एवरीडेचे. किशोर नायक गांवकर आसात गोवन वार्ता लायव्हाचे. आनीक आज तुमकां आमकांच 3 जाणांक झेलचे पडटले पांडुरंगाचो पाडवो. सो ह्या नोटाचेर आमी आज स्टार्ट करतात. किशोर, सुरवात तुजे कडच्यान करता आनी तो म्हळ्यार आतां विशय ह्या सप्तका आमी बसल्यात. सो दिवाळे वेल्यान सुरवात करची पडटली. आनी दिवाळे वेल्यान सुरवात करतना म्हाका दिसता आमी नरकासुराक कुशी काडपाक शकनात. ताका मारूनच मुखार वचचो पडटलो, नाल्यार तुगेली दिवाळी सुरूच जावची ना. त्या नरकासुराक मारपाचें जे प्रकरण आसा आनी ज्या तरेचे अकराळ विकराळ नरकासूर आमकां दिश्टी पडले, हायड्रॉलीक नरकासूर दिश्टी पडले, त्या नरकासुराक लागून सायडीन वाचपी आमकां व्हडल्यो व्हडल्यो स्पिकरांच्यो इमारती दिश्टी पडल्यो आनी तातूंतल्यान जाल्लो वाद कानार आयलो. तूं ह्या सगळे गजाली कडेन कसो पळयता? नरकासुराचो वाद हो नवी गजाल न्हू. नरकासूर दर वर्सा दिवाळी येयल्या उपरांत नरकासुराचेर वाद हो निर्माण जातात. ह्या फावटी मातसो तो वाद चड जालो इतल्याच खातीर कारण गोंयच्या सरकारांतलो एक मंत्री सुदीनबाब ढवळीकर हांणी एक विधान केलें की नरकासुराच्या गोश्टीक प्रोत्साहन दिवचें न्ही, श्रीकृष्ण हो म्हत्वाचो. कशें आहा की नरकासूर ह्या गोश्टी कडेन आमी सगळो बोवाळ, म्युजीक आनी बाकीच्यो गजाली असो जर विचार करीत जाल्यार शेवटी तो एकाच दिसाचो एका रातीचो विशय. तो तुजो कितें सकाळ पासून तुजें म्युजीक वाजना, रातचें वाजता 12 मेरेन बंद जाता. पणजेन तर 12 म्युजीक बंद जाला. म्हणजे फर्स्ट टायम पुलिसांनी येवन सांगलें तांकां बाबा 12 जालीं आतां बंद करपाचें. सगळ्यांनी वेवस्थीत पद्दतीन बंद केला. पूण एक कला म्हणून जर आमी ह्या गजाली कडेन जर पळयत जाल्यार कोण सांगतलो की आमी गोंयकार भुरगो आमचो आळशी म्हणून? कोण म्हणटलो गोंयकार भुरगो आमचो कांयच करूंक सोदिना म्हणून? कला जी आसा म्हणजे तूं जशें सांगलें हायड्रॉलीक नरकासूर, एका टायमार आमी फक्त गवताचे नरकासूर करताले. ते हलबीन कांय नासले, भितर मराणे सगळे भरप आनी ते सकाळ. आतां तुका सांगता तूं इमॅजीन करूं शकना अशा पद्दतीन कलात्मकता त्या नरकासुराच्या हेतून आमकां दिसता. त्या भुरग्यांचे खरें म्हणजे ह्या कलेचो उपयोग कसो बऱ्या पद्दतीन करूं शकता हे सरकारान एक्चुअली विचार करूंक जाय. सरकारच्या कांय लोकांनी ज्या ज्या जाग्यार नरकासूर कॉम्पिटिशन जातात थंय वचून बाबा ही कशी कला आनी कितली कलेची कसल्या कला टॅक्नॉलॉजी ह्यो सगळ्यो मिक्स गजाली आमकां तितून दिसता. ऑफकोर्स कांय जाणट्यांक म्युजिकाचो त्रास जाता, कांय जाणट्यांक तेंची आरोग्याचे विशय असतात. पूण कशें आसता की एकंदरीत जर विचार केलो जाल्यार कांय गोश्टी ह्यो आमकां आयुश्यान सहन करच्योच पडटात. ओके, त्यो करच्यो पडटल्यो. ओके, how do you look at it, Joel? Because we got initial report that we got after that night of Narakasur that there are more than 80 complaints filed about noise pollution and high decibel levels. So how do you look at this? Pramod, see, now this Narakasur has been part and parcel of our Diwali celebrations. You cannot, as Sudhin has said, that it has got nothing to do with Diwali and all. I don't agree with that. हे पॉटीक मातसो एक सुबेज जालो कित्याक फाटलीं 2 वर्सां आमकां तो सारको बरो करून हें जावंक मेळोंक ना. वन इज बिकॉज ऑफ एक दिसाक एका पावस पडलो, पावस पडलो. तेजे पयलीं कोवीड आशिल्लें, सो 2 वर्सां. सो नाव इट इज वेरी ऑब्वियस दॅट एन्थुजियाजम वेंट अ लिटल ओवरबोर्ड. हॅविंग सेड दॅट एक दीस किशोरान म्हणलां तशें एक दीस आमी एक्सेप्ट करूंक शकता. ते 10 o'clock आमचो सावंड हें आसा तो मे बी लिटल बीट टू 12 o'clock एक्सेप्टेबल. If authorities, the machinery controls it a little bit in terms of sound pollution, so जाणट्यांक बी त्रास जायना जावपाक, I think it can go on very smoothly. I think there is no problem there. बेश्टोच तो एक दिसा खातीर येदो व्हडलो आवाज करून सगळे हें करून तेंची फेस्टिविटी ते फ्रेंजी आशिल्ली ती हें करून, I don't think that is not in the spirit of the moment. I think that is the larger thing which we have to see. तुवें सांगलां ते भाशेन कितले बरे आमकां हे पाटीक नरकासूर दिसले सारके. केदे व्हडले नरकासूर डान्सिंग, तांकां गॅजेटरी इनसायड, मशिनरी आनी कितें कितें खूब गजाली एक्सपेरिमेंट केल्यो विथ लायट्स एंड ऑल ऑफ दॅट, हायड्रॉलिक्स. सो वी हॅव टू एप्रिशिएट द एफर्ट पुट इन by youth to get this thing going. Little tolerance should have been shown by people complaining. On this note, that टॉलरन्साच्या विशयाचेर हांव येता की दुसरो जे स्टेटमेंट आयिल्लें ते खूब इंटरेस्टिंग आनी बरेंच तेजी चर्चाय जाली. म्हाका दिसता सुदिनाच्या स्टेटमेंटाचेर जितली चर्चा जाली ना तितली बाबूश मोन्सेराताच्या स्टेटमेंटाचेर जाली.
कारण सुदिनाचे स्टेटमेंट वॉज एक्सपेक्टेड. यू नेवर एक्सपेक्टेड सुदीन टू से की नरकासूर करात म्हणून. यू ऑलवेज एक्सपेक्टेड सुदीन टू से दॅट नरकासुराचो इतलो उदो कित्याक करतात. हो ताचो स्वताची भुमिका न्ही ती, आनी ती अशी कन्सिस्टंट भुमिका इतली वर्सांची. आय थिंक सगळ्यांत चड जी चर्चा जाली ती बाबूश मोन्सेराताच्या स्टेटमेंटाचेर. जंय ताणें म्हळ्यार की आपल्या खूब जाणांनी सांगलें की त्या दीस रातीन तुगेले भुरगे तुगेलो आपूण जे कितें नरकासुराक डोनेशन दिता ताचो गैरवापर करतात. सो ह्या वर्सा आपूण तुगेलो चड दिवचो ना म्हणून. सो हो जो राजकीय फंडींग टू नरकासूर्स हो जो विशय आसा, आनी जो म्हाका दिसता पुरू पावस पडलो म्हणटा तूं, पूण पुरू इलेक्शन आशिल्ल्यान त्या नरकासुरांचेरूय पयशांचो पावस पडिल्लो कळ्ळें तुका. आनी मागीर त्या पयशांच्या पावसाचेर खरो पावस पडलो अशी परिस्थिती जाली. सो हो जो हें आसा की नरकासुरांचेर पडपी हो पयशांचो पावस आनी त्या पयशांच्या पावसांतल्यान आपली एक वोट बँक तयार करप किंवा बांदून घेवप तरणाट्यांक, ह्या विशया कडेन तूं कसो पळयता? ना, पॉलिटिकल फंडींग हें आसाच. कशें आहा की नरकासूर कशें आहा, प्रत्येक वाड्याचो एक नरकासूर, अख्ख्या गांवचो एक नरकासूर म्हणून पयली संकल्पना आसली. मागीर वाड्यार नरकासूर जावपाक लागले. कित्याक जावपाक लागले? कारण ताका पॉलिटिकल फंडींग मेळपाक लागले. त्या वाड्याचो जो कोण पंच आसात किंवा त्या गांवचो जो आमदार आसतलो तो सगळ्या त्या वाड्या वयल्या सगळ्या भुरग्यांक खूश करपाक लागून हे तुका 10,000 हे तुका 10,000 प्रत्येकाचो नरकासूर अशा पद्दतीन तो विशय जालो. पूण म्हत्वाची गजाल बाबुशाच्या त्या स्टेटमेंटा कडेन हांव कसो पळयता की हे सगळे जे काँग्रेसीचे आमदार जेन्ना BJPन गेले तेन्ना एक BJPच्या नेत्यांचे सदांच म्हणणें आसलें की हे जे आतां आमच्या पक्षान येयले पळय ते आतां आमच्या विचारसरणी प्रमाणे चलतले. म्हाका दिसता बाबूश हेच्या कडेन हांव तें एक उदाहरण म्हणून पळयता की बाबूश आतां BJPन येयलो तो सुदारलो. ताका कळपाक लागलें की खंय तरी नरकासुराक पॉलिटिकल फंडींग केल्या उपरांत युथाचेर तेजो गैरपरिणाम जाता. सो ताका आतां दिसपाक लागलें BJPन येतकूच की यूथ आमचें सुदारपाक जाय. बरी गजाल ती. म्हणजे तेणी फंडींग जरी कमी केलें तेणी फंडींग दिवंक ना अशें ना, कमी केलें हय. पूण जर तो BJPन येवन तेची जर विचार असे जर बदलपाक लागले जाल्यार गोंया खातीर ती खूब बरी गजाल अशें हांव पॉझिटिव्हली त्या गजाली कडेन पळयता. इतली पॉझिटिव्हली पळयता? हय हय हय. तूं बी हो पॉझिटिव्हनेस शेअर करता? काय पॉलिटिकल फंडींग टू नरकासूर आसा तर हांव ती गजाल मान्य करता. भुरगीं उमेदीन पयशे काडटात, नरकासूर तयार करतात, एन्जॉय करतात, हो एक भाग जालो. आनी मागीर तूं म्हणटा तशें की पॉलिटिशियन त्या गजाली खातीर पयसो दितात. पॉलिटिशियन जेन्ना खंयच्याय गजाली खातीर पयसो दिता तेन्ना ताजे फाटल्यान एक उद्देश आसता. सो हो जो फंडिंगाचो भाग आसा ताचेर म्हाका दिसता आमी इतली केन्नाय खोलायेन चर्चा केली ना. सदांच चर्चा कित्याचेर जाता आमगेली की नरकासुराची उदात्तीकरण जाता, हें नरकासूर तुगेलो चड म्हत्वाचो जाता, दिवाळे भितर कृष्ण म्हत्वाचो, ही हाची चर्चा जाता. पूण हें जें पॉलिटिकल फंडींग जें आसा त्या राती पुरतें, सो म्हाका ह्या दिसा पूर्व आमी हिशोबूय करताले. पूर्व इलेक्शन न्ही, इलेक्शना टायमार एक्चुअली कितल्या पयशांचो गोबोर जालो काय म्हणून. लास्टाक गोबोर जाता न्ही तो सकाळ फुडें. आनी तेन्ना आमकां सामकें कोट्यांनी अशी फिगर मेळिल्ली की एका रातया भितर ह्या पॉलिटिकल फंडिंगांतल्यान तुगेलो इतली कोट्यांनी रुपयांचो गोबोर जालो म्हणून. हाव डू यू लुक एट दीस इश्यू ऑफ पॉलिटिकल फंडींग टू नरकासूर्स? See, Kishore and Pramod, political funding has always been there for these narcosuurs because I'll tell you, narcosur करप म्हणजे एक ओवरनाईट गजाल न्हू ती. It takes almost about 15-20 days, if not more, almost a month. हांवें पळयलां खूब कडेन आमी रातचे आमी घरा वयतना हांव नायट मारता. हां, भुरगे नायट मारून काम करता आनी देर एक बरोच एनवायरमेंट सो जाल्लो आसता, भुरगे एन्जॉयमेंट करता, कितें करता. इट इज नॉट दॅट तूं तें फंडींग केलें म्हणून पॉलिटिकल तांकां प्रोवायड करतलो म्हणून इट्स ओन्ली फॉर दॅट इव्हेंट. तेंचो कितें फ्युचर पेड्यार जातलो तें घेवन तूं फंडींग करून. नाव दॅट यू आर नॉट गिवींग, देर इज सम पॉलिटिकल स्टोरी बिहायंड इट. यू डोंट से दॅट यू आर गोईंग टू तेंचो फ्युचर तूं सेक्युअर करपाक ते आतां बंद करतलो म्हणून तशें सांगनाका न्हू. दॅट इज कंप्लिटली. म्हाका पॉयंट आवडलो गेलो. खुबश्या तरणाट्यांक आमगे पॉयंट आवडटलो की नरकासुराक फंडींग केलें म्हणून कोणाचें फ्युचर पिड्ड्यार जायना आनी बंद केलें म्हणून कोणाचें फ्युचर बरें जायना. हय, वेल्यान म्हणटा तुगेली घडये ती रात पिड्ड्यार जातली केलें ना जाल्यार. यू शेअर दीस सेंटिमेंट ऑर हाव डू यू लुक एट दीस? कारण सी एक गजाल आसा ती द मॉरल आस्पेक्ट ऑफ इट की पॉलिटिशियन फंडींग करपा फाटलो उद्देश, आनी दुसरो जो आसा की तरणाट्यांनी पॉलिटिकल फंडींग घेवपा फाटलो उद्देश. ह्या दोनी गजाली कडेन तूं कसो पळयता? ना, पॉलिटिकल फंडींग जशें जयलान सांगलें तशें नरकासुराकूच कित्याक सगळ्या इव्हेंटाक पॉलिटिकल फंडींग चलता. पूण नरकासूर फंडींग करपाक लागलो म्हणून ताका पॉलिटिकल फंडींग जाय. पूण नरकासूर फंडींग करपाक लागलो म्हणून ताका
म्हणजे टुर्नामेंट म्हणा, पयलीं गांवांत एक टुर्नामेंट जातालो, आतां वाड्या वाड्यार टुर्नामेंट जावपाक लागले, हय टाय ब्रेकर जावपाक लागले, क्रिकेट जावपाक लागले, फुटबॉल जावपाक लागले, सगळे पॉलिटिकल फंडींग खंय नसता अशें ना. इलेक्शनाच्या टायमारूय पॉलिटिकल फंडींग जाता, कार्डां वांटप आनी कितें वांटप. पूण तूं जसो म्हणटाय की ह्या गजालीचे आतां जर तूं पळयशीत जाल्यार बाबूश मोन्सेरातान जो स्टेटमेंट केला की खंय तरी एक तेचेरूय म्हाका दिसता म्हणजे सुदीन ढवळीकराच्या स्टेटमेंटा उपरांत ज्या पद्दतीन बाबूश उलटो रियॅक्ट जावपाक जावलो, तो उलटो रियॅक्ट जालो रोहन खंवटे थंय. रोहन खंवटेन सांगलें ते नरकासूर बीन बरें आहा, पयलीं 24 तास आमकां लायटूच दी म्हणून. म्हणजे कारण तेचो टार्गेट रोहन खंवटे जालो, बिकॉज रोहन खंवटे बींग टुरिझम मिनिस्टर ही हॅज ऑर्गनायज दॅट नरकासूर कॉम्पिटिशन. ताणें नांव तुगेलें बरें दवरिल्लें ताका दिपोत्सव म्हणून. एब्सोल्युटली दिपोत्सव म्हणजे सरकारच्या खंयच्याच हेका दिपोत्सव. आमचो प्रवास बरो जाला गोंया भितर. म्हाका याद जाता एक 15 वर्सां पयलीं आमी नरकासूर स्पर्धा करताले. मागीर कोणी सांगलें की बाबा कितें ती नरकासूर स्पर्धा करता, मागीर नरकासूर वध स्पर्धा करपाक लागले. बरोबर कळ्ळें तुका. ताजे उपरांत कोणी सांगलें तरी तुमकां नरकासूरच जाय, मागीर आमी श्रीकृष्ण विजयोत्सव स्पर्धा करपाक लागले आनी आतां आमी डायरेक्ट दिपोत्सव करता. सो ही जी जर्नी आसा तूं म्हणटा ती जर्नी इज जस्टिफायड. म्हाका कितें दिसता प्रमोद, ह्या विशयाचेर म्हापशाचे एक प्रतिश्ठीत वकील एडवोकेट राजेश नार्वेकार हांणी एक व्हिडिओ काडला आनी बरो एक्सप्लेनेटरी व्हिडिओ की कित्याक लागून नरकासूर ह्या गोश्टी कडेन आमी एका एंगलान पळोवपाक जायना. म्हणजे नरकासूर आतां दिवाळीक नरकासूर येयलो, आतां शिगमो येतलो, त्या शिगमाकूय राक्षस असतात ते दाखयतात आमी. हेच नरकासूर जे जळोवपाचे नरकासूर असतात ते वेगळे, पूण ते शिगम्याकूय आमी राक्षस तयार करतात न्हू. त्या टायमार राक्षस धाकटो आनी श्रीकृष्णा व्हडलो अशें दाखयत नात. शेवटी राक्षसूच व्हडलो आसचो पडटा. राक्षस व्हडलो तेका येदोसो श्रीकृष्णा मारता. म्हणजे वायट प्रवृत्ती ही संवसारांत खूप व्हडलीच आसता. ती जर मारतलो, ती जर तू व्हडली दाखयना जाल्यार ती वायट प्रवृत्तीचो इम्पॅक्ट पडचो ना. सो तेणी ते व्यवस्थित पद्दतीन एक्सप्लेन केला की ह्या गोष्टीकडे तुम्ही अशा पद्दतीन ते कळ्ळें म्हाका. पण ते वायट प्रवृत्तीक जेन्ना राजकीय प्रवृत्ती येवन मेळटा ताचो परिणाम कितें जाता. कारण राजकीय प्रवृत्तीनीच ही वायट प्रवृत्ती घुसलेली आहा. आमी नरकासूर वधाचें उलयतात, खरें म्हणजे खऱ्या नरकासुराचो वध करपाची आयज वेळ येयल्ली आसा. हाव डू यू लुक एट दिस जॉयल, बिकॉज वन आस्पेक्ट इज द प्युअर पॉलिटिकल फंडींग. सेकंड इज द आस्पेक्ट जो हांव प्रामाणीकपणान हांव एक नागरीक म्हणून चिंतता की आमकां कित्याक दिसता की प्रत्येक गजाली खातीर पॉलिटिकल फंडींग घेवचें, टुर्नामेंटाक घेवचें, नरकासुराक घेवचें, नाल्यार आनी कितें गांवां भितर इव्हेंट जाता जाल्यार पॉलिटिकल फंडींग. आतां तें कशें जाला, अधिकार कसो त्या आमदारा कडेन तें फंडींग मागप, बरोबर न्ही. आनी त्या आमदारान दिवंक जाय, दिल ना जाल्यार तो वायट. सो हो जो एक विचित्र तुगेलो हें तयार जाला, सर्कल तयार जाला. हाव डू यू लुक एट दिस सर्कल? सी बिकॉज ऑफ द फायनान्शियल इम्प्लिकेशन्स आर सो ह्यूज. प्रमोद कितले आसता आतां पळय, एक नरकासूर करतलो जाल्यार तुका लाखांनी लाखांनी पयशे जाय पडटा. राजकारणी म्हणटले तुमकां पयशे जाय म्हणून पयशे करता म्हण. सो दॅट इज अनदर आर्ग्युमेंट. बट हे पयशे नाशिल्ले जाल्यार तो ते भाशेन करूंक शकता. आतां पळय किशोर म्हणटा एक येदो व्हडलो डेमन तयार करतलो जाल्यार ताका तितलीच मेहनत लागतली, तितलेच पयशे लागतले. खंयच्यान हाडटले पयशे? एंड स्पेशली वेन अनएम्प्लॉयमेंट इज सच ए हाय, यूथ आर अनएम्प्लॉयड, तूं जावंक शकत ना न्हू. सो द ऑब्वियस चॉयस इज गो टू युअर पॉलिटिशियन, ask for funding. If he gives well and good, you proceed. If he doesn't, then maybe look out for the next politician. किशोर, तूं ह्या गजाली कडेन कशें पळयता की डोनेशन मागपाची वृत्ती जी आसा त्या वृत्ती कडेन येता आतां तो कित्याक दिता हें म्हाका खबर आहा. आमची वृत्ती अशी जाल्या लोकांची की प्रत्येक गजाली खातीर तुगेलें डोनेशन माग. ते टुर्नामेंटा खातीर माग, ते ह्या गजाली खातीर माग, त्या गजाली खातीर माग. फाल्यां जर राजकारण्यांनी आर्ग्युमेंट घेतलो, ज्याचो आतां आमी खूब फावटी हो आर्ग्युमेंट आयकतातय बी, कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅनेजमेंट म्हणटा ताका आमी. ताका एक बरें नांव बी सोदून काडलां. सारकें टिपिकल आमगेले आतां बिजनस मॅनेजमेंटा भितर बी बरीं नांवां आसता पळय, सोंपे गजालीक सुद्दां कठीण नांवां असतात पळय, तशें आतां ह्या गजालीक आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅनेजमेंट म्हण नांव. आनी प्रत्येक आमदार तुका एक्सप्लेन करता की कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅनेजमेंट कितली कठीण आसता, हाव इट हॅज बिकम व्हेरी कॉस्ट इंटेन्सीव, खर्च कितलो आसता कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर, बरें एक्सप्लेन करता पळय ते. सो ते बेजिकली तुका कितें सांगतात की तुमकां दिवपा जाय म्हणून आमी पयशे करता म्हणून. ना, तुम्ही पैसे करता म्हणून लोक मागतात ना अशेंच आहा ते. कारण पैसे करतात पॉलिटिशियन्स पळय, हे आतां जग जाहीर जाल्लेलें आहा. खंयच्या त्या पॉलिटिशियनान येवचो आनी आपल्या लोकांक पयलीं काय ताती पयलीं जालें मरे. ना ऑफकोर्स त्या शेवटी तूं कमीच पयलीं म्हणटा. हय कमीच पयलीं.
तर विषय कसो आसा की समजा तुझ्याकडे येयले कोण एक ग्रुप ऑफ युथ्स आणि आम्ही नरकासूर करता आमकां तो जर व्यवस्थित ताका एक्सप्लेन करीत न्हू की पळय आमदार ना ती रिस्क तेणी घेवची पडटली तो जर प्रामाणीक आसा जाल्यार तेणी ती रिस्क घेवची पडटली ताका सांगचें पडटलें पळय आपूण आमदार हांवें आजून पर्यंत आमदार म्हणून किंवा पॉलिटिशियन म्हणून खंयच हात मारूंक ना खंयच लुटूंक ना म्हाजे अमके अमके म्हाजो इन्कम आसा हांव तो इन्कम बऱ्या गोश्टी खातीर सो ह्या नरकासुरा खातीर म्हाज्या कडसून तुमकां डोनेशन मेळोंक शकना येस ते म्हणटले हांव फालतू काय सोडून दी दुसऱ्या कडेन वचो न्ही पूण ही सुरवात कोणी तरी करची पडटली जो मेरेन अशी सुरवात कोण करिना तो पर्यंत तुम्ही कारणां जर सांगतले ना ते मागतात त्याच्या खातीर मागीर आमकां पयशे घालचे पडटा हे सत्य ना मनोहर पर्रीकराच्या तुलनेन बाबूश मोन्सेरातेचे नरकासूर फंडिंग हे सदांच हाय आसताले पूण मनोहर पर्रीकर निवडून येतालो न्हू सो ते कित्याक येतालो कारण पडटाले लोकांक की मनोहर पर्रीकर हो आमकां फंडिंग दिवं शकना म्हणून ताका मनोहर पर्रीकराक उडोवना कोणी तूं आतां पळय तूं एक एक्सेप्शन सांगता मरे आनी ते रूल जाल्ल्या भशेन उदाहरण दिता कळ्ळें तुका दिस इज तुगेलें हय आतां म्हाका सांग कोमी पयली काय ताती पयली तूं म्हाका सांग आमी फंडिंग मागता म्हूण राजकारणी पयशे करतात काय राजकारणी पयशे करता म्हूण आमी फंडिंग मागतात इट वर्क्स बोथ वेज आय विल टेल यू हाव कितें आसता पळय आतां वेन यू आर सदांच असो बोथ वेज म्हणटा म्हाका कन्फ्यूज करता आय विल टेल यू व्हाय जेन्ना हे आउट ऑफ पावर आसता पळय आउट ऑफ पावर आसता मोस्टली देर ग्रावज इज दॅट तांकां कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅनेज करपाक जाय तूं सांगलें तशेंच कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅनेजमेंट इज नॉट हॅपनिंग तांचे कडेन पयसो ना दिवपाक आतां कितें आसा यूथ आसता ते मागत आसता आयज हो टोर्नामेंट करपाक जाय फाल्यां तें करपाक जाय क्रिकेट करपाक जाय टाय ब्रेकर करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय ओल्ड मॅन करपाक जाय आतां तशें आसा सो ते पयशे खंयच्यान येतले सो बेजिकली वेन यू आर आउट ऑफ पावर तुका ते मातशें हें दिसता की तुजे बड्सांतले तुका पयशे करून तांकां एक कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅनेजमेंट करचें पडटा इफ यू आर इन पावर यू बरो उमेदीन तूं दिवपाक शकता न्हू बरे पयशे दिवंक शकता तूं एक सब क्लॉज इंट्रोड्यूस करता इन पावर नरकासूर्स आनी आउट ऑफ पावर नरकासूर्स म्हणून इफ यू सी द फंडिंग विच इज गिवन बाय politicians who are in power will be higher than those who are out of power and taka lagun te restlessness in the opposition people who are in the opposition is showing and taka lagun he amchi sogli he jata ti defection jata ti tashi अशी तुम्ही अनेक कडेन वेले हांव पयलीं म्हणटालो पयशे करता म्हणटे मागतात काय आमी मागतात म्हणटे पयशे करतात आतां तूं म्हणटा कितें आमी मागतात म्हणटे फुट्टात काय ते फुट्टात म्हणून मागतात ना बिकॉज फायनान्शियल इम्प्लिकेशन इतली जाल्ली आसा की टू सस्टेन इन द ऑपोजिशन फॉर 5 years इज बिकमिंग व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर एनी लिडर इतले रेस्टलेस जाल्ले आसता आनी तांकांय खबर आसा की 5-10 वर्सान तुमी ऑपोजिशन बसून करतले कितें आनी हाव यू आर गोइंग टू मॅनेज युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी हाव यू आर मॅनेज युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी आय थिंक दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग टर्म सारको कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅनेजमेंट तूं किशोर तुका आतां पळय तो म्हणटा की फाल्यां ओपोजिशनाक रावन कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅनेज करप पळय आमी नरकासुरा वयल्यान सुरवात केली खंय पावले पळय आमी नरकासुरान खंय व्हेले पळय आमकां आतां श्रीकृष्णा मारा पावल्यार पुरो आमी प्रोग्राम सोंपता मेरेन श्रीकृष्णा मारा पावल्यार पुरो नरकासुराक म्हत्व आहा कारण हे सगळे विचार तेतून असतात म्हणून ताका मारचो आसता हय आमी प्रोग्राम सोंपता मेरेन मारपाक पावतले मरे ताका कारण अशी परिस्थिती आहा की तुगेले जॉयल आतां म्हणटा की फाल्यां ते फुट्टात कारण अपेक्षाच लोकांची इतली आसा आनी असले तरेचे आसा त्यो लेजिस्लेटीव अपेक्षा नात त्यो बिगर लेजिस्लेटीव अपेक्षा आसात सो तुगेलो तो ओपोजिशनांतलो आमदार तुगेलो ठणठणपा जाता म्हण तुगेलो ओपोजिशना आसल्यार तुका दिसता अशें ना तशेंच ते स्वाभाविक म्हणून तुका सांगता कितें की 10-8 आमदार गेले तरी खंयच्याच आमदाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं एकूय एग्जाम्पल पळोवना की त्या लोकांनी खंय तरी एजिटेशन केला की बाबा तूं त्या पक्षान गेलोच कसो पिपलान लोकांनूय आतां समजून घेतला की हे काँग्रेसीन रावन करतलो की बीजेपी आमदारा कडचे अरे आतां तूं पावरा पावला आतां नरकासुराक 10,000 येतलो आतां 20,000 दिवपाक 100% अशे मागपी आसात लोक 100% तूं आतां बीजेपीन पावला आमकां सांगता तूं शाणपणां आतां तुजें सगळें थारतलें ती पुरो 10 अशा कॉन्फिडन्सान युथ मागतात आणि जर दिवपाक जर शकना न्हू आमदार तो कोणा कडसून तरी रीण काडटा आनी तांकां दिता ही परिस्थिती आहा सो ते तू म्हणटा तशें मॅनेजिंग अकस्मात हांगा सगळे आमदार म्हणटा ते विक्टीम कशे दुर्बळ कशे दीन कशे अशें दिसपाक लागले आयकत ना विक्टीम ना ते दितात खरे पूण मागीर ते कशे परत ओडूंक जाय पळय ते तांकां सारकें खबर आहा ते सारके ओडून हाडटात कितें करून म्हाका एक दीस एका आमदारान सांगिल्लें जें हांव केन्नाच विसरपाना की एक दीस आपल्या कडेन भुरगे आयले कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आनी जनरली म्हणपाक कोण टुर्नामेंटाक हें चालू आसता न्ही काय म्हणून तुगेलें
हांवें तें म्हणपाक ताणें जें मागलें तें आयकून म्हणपाक आपल्याला तकलीच उडयल्यात न्हय. कितें मागलें? रेडो मागलो म्हणपाक लागलें कळ्ळें तुका. हांवें म्हणपाक सांगलें आपल्याक रेडो स्पॉन्सर कर. तेन्ना म्हणपाक त्या आमदारान तुका सांगलें बाबा पळय हें तुगेलें स्पॉन्सरशीपीक आनी ह्यो तुगे कितें जालें तरी भुरग्यांची एक्टिविटीज न्ही. तुवें जशें बरें सुरवात केल्लें तें नरकासूर करप म्हळ्यार एक एक्टिविटी, टुर्नामेंट करप म्हळ्यार एक्टिविटी. रेडो ही कसली एक्टिविटी कळ्ळें तुका. सो म्हणपाक ताणें सांगलें की बाबा हें रेड्याचें आपल्याच्यान जावचें ना. ही रेडो हे आपल्या आतां भायर वता म्हणून कळ्ळें तुका. आनी तुजी जशी अपेक्षा आसता की ताणें तांचें समुपदेशन करचें तशें ताणें करून तांकां धाडलें. तो आमदार फाटल्या इलेक्शनाक पडलो कळ्ळें तुका. सो बेजिकली कांय गजालींचे परिणामूय कांय जाणांक भोगचे पडटात. ऑन दॅट नोट कळ्ळें तुका वील गो टू अ व्हेरी इंट्रस्टींग टॉपीक. आनी तो म्हळ्यार आमी दिवाळेचेर सुरवात केल्ली. नरकासुरा वेल्यान आमी लास्टाक दिवाळेचेर पावताय आतां. बरे गजालीचेर पावया. लास्टाक आमी श्रीकृष्णा म्हारागच पावपाक जाय. दिवाळी अंक म्हणटा ती गजाल म्हाका दिसता दर गोंयकाराक खबर आहा. दर गोंयकार ही वाचपाक रावता, तातूंतल्यान तुगे शिकपाक रावता, जाणून घेवपाक रावता. पूण ह्या वर्साक आमी एक बरो वेगळो प्रयोग केला आनी तातूंत म्हाका दिसता जॉयलान उलोवचें. आनी जनरली मराठी दिवाळी अंक येतात, मराठी पेपर दिवाळी अंक काडटात आनी ते बाजारां भितर येतात. ते महाराष्ट्रा येतात, गोंयां येतात. पूण पयली फावट आमी हांगा गोंया भितर एक प्रयोग केला की इंग्लीश दिवाळी अंक काडला. आनी आय लायक जॉयल युअर दिवाळी डिलायट. दॅट्स द व्हेरी नायसली यू हॅव नेम्ड इट. सो हो तुमकां दिवाळी अंक पळोवपाक मेळटलो. आनी इंग्लीश दिवाळी अंक जनरली म्हाका दिसता सगळ्यांक मराठी दिवाळी अंक पळोवपाचो आनी एक वाचपाची संवय आसा. इंग्लीश दिवाळी अंक जॉयल कित्या खातीर? This is a idea which I floated in one of our meetings. You know, why we see our paper as a Goan. You know, we have readers across the communities. You know, whether it is Catholic, Hindus, Muslims, all communities are our readers. You know, we are not specifically looking at only one type of reader. So I असंच एक हें काढलं की why we should not come out with a Diwali booklet. And my team immediately picked it up. Why not? You know, why we can give it a try. आनी अशेंच करून आमी आमचे रायटरा म्हऱ्यान गेले आनी सांगलें यू नो कॅन वेगळें कितें तरी हाडूंक मेळटलें आमकां दिवालीचें. लायक यू नो हाव डिफरंट कम्युनिटीज सेलिब्रेट दीस थिंग. लायक हाव कॅथलिक्स ऑल्सो आर पार्ट ऑफ दीस सेलिब्रेशन. हाव मे बी आवर गोवन्स सेलिब्रेट दिवाली. वेगळे वेगळे डायमेन्शनाचे अशे रायटर बेवरीत येयले आनी सारके मुखार येस वी आर कॉन्ट्रिब्युटींग म्हणून इतले आर्टिकल आयले की आय कूड नॉट स्टॉप. आय सेड लेट्स गो हेड. आनी मागीर आमकां एडवर्टायजरान सपोर्ट केलो तेणी. एडवर्टायजर म्हाका कांय टॉपिक्सचे म्हाका बरें दिसले सारके. वॉट दिवाली मिन्स टू गोवन्स लिव्हिंग अब्रॉड इज वन ऑफ द व्हेरी व्हेरी इंट्रस्टींग टॉपीक दॅट इज देर. बाकीचे म्हणटा तुगे दिवाली रेसिपीज आसात आनी वॉट दिवाळी मीन. आय वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट वॉट दिवाळी मिन्स टू the Goans who live abroad. What was it? Because this is something बाकीची गजाली अशी आहात की we usually talk about them, we know about them. आता अशी गजाल आसा की Goans living abroad, they celebrate all festivals. You know, whether you are a Catholic or a Hindu, they made आणि more enthusiasm than we do. आणि कितले प्रमाणात करता त्यांचे व्हिडिओ येता तेन्ना आमकां दिसता ताका लागून यू नो वी वर इन्स्पायर्ड टू स्टार्ट दॅट ग्लोबल गोंयकार 2-page supplement every week. It is because of that kind of enthusiasm which we saw in the Goan community abroad. It fest कशें जाल्ल्या भशेन न्हू. इट्स लायक अ फेस्टिवल टायम. यू नो दिवाली असले स्वीट्स घेता सगळे हें करता सेलिब्रेशन करता. सो there are people who are ready to write. It's again I'm taking a thing from your page on the joy of community celebration. So that is a classic example of how various people come together in one single place and celebrate the festival with diya laita आणि कितें करता lanterns लायता. So that's the beauty of. तसोच आमचो गोवन वार्ताचो मराठी दिवाळी अंक आयला. किशोर त्या दिवाळी अंका विशीं तुवें सांगचें. पहिले सुरवातीक हांव जॉयलाचें एप्रिशिएशन बिकॉज ऑफ हीज idea of I really felt nice holding this. It is really a fantastic idea, you know. जशें जॉयलान सांगलें की सगळे कम्युनिटी आतां इंग्लीश म्हणजे आमी कितें केलें आमच्या मनान एक धरला की इंग्लीश इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिश्चन्स, मराठी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हिंदूज. इट इज नॉट लायक दॅट.
सो त्या संकल्पने दिवाळी अंक इंग्लिशींतल्यान येवपाक शकता आणि इतलो बरो येवपाक शकता इज समथिंग दॅट इज व्हेरी व्हेरी एब्सोल्युटली युनिक एक्सपेरिमेंट. इट नीड्स एन अपलाउड सामकें, ऑफ गोवा. सामकें, सामकें. आता गोवन वार्ताचो जो दिवाळी अंक आसा, गोवन वार्ताच्या दिवाळी अंकाची एक वैशिश्ट्य अशें की गोंयान दिवाळी अंक हे महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ली संस्कृती आणि वाचन रिडींग म्हणटात ती हॅबिट जी लागल्या पळय सुरवाती पासून ती दिवाळी अंकांतल्यानूच तयार जाली. वेगवेगळे भुरग्यां खातीर दिवाळी अंक, सिनियर सिटीजना खातीर दिवाळी अंक, रिलिजियस विशयांचे दिवाळी अंक, विनोदी दिवाळी अंक आणि ही वाचन संस्कृती दिवाळी अंकांतल्यान वाडली. भलायकेचेर दिवाळी अंक एब्सोल्युटली म्हणजे खूप आयुर्वेदाचेर, किल्ल्यांचेर आवाज असू, शतायुशी असू, प्रचंड विषय दिवाळी अंकाचे आसा. आता गोंयाच्या बाबतींत जर सांगपाचें जालें गेल्या गोंयचे आमचे पेपर खंयचे म्हणजे गोवा बेस्ड, तर गोवन वार्ता हो एक गोवा बेस्ड पेपर. गोवा बेस्ड पेपराचो दर्जेदार दिवाळी अंक अशें केन्नाच जायनासलें, कारण महाराष्ट्रान एक एक वर्तमानपत्रां आसली ती एक एक अशा पद्दतीचे दिवाळी अंक काडटाले की आमचो दिवाळी अंक थंय खंय तरी बारीक बाबडो आमच्या गोंया भाशेन बारीक दिसतालो. पूण ही जी परंपरा आसा ती मोडीत काडपाक गोवन वार्तान यश मेळयलें. एक अशा पद्दतीचो दिवाळी अंक काडला गेल्या वर्साच्यान सुरवात जाली ताका आणि आतां ह्या वर्सा की हो आमचो दिवाळी अंक महाराष्ट्रांतल्या बाकीच्या दिवाळी अंकाच्या तुलनेन तोला मोलाचो अशा पद्दतीचो दिवाळी अंक धाडला. अभिमान दिसता आणि क्वॉलिटी आणि कंटेंट ह्या दोनूय गजालीचेर भर दिवन एक सामको दर्जात्मक दिवाळी अंक ह्या फावटी गोवन वार्तान काडला. एकूच उदाहरण दिता तुका प्रमोद, त्या दिवाळी अंकान एक पयलोच लेख आसा रमाकांत खलपाचो, ब्लॅक अँड व्हाईट फ्रॉम 1961 to 22. तेतून एक रमाकांत खलपान बींग अ काँग्रेस लिडर तेणी ज्या पद्दतीन ते सगळो घटनाक्रम बरयला तेतून एक तेणी बेस्ट उदाहरण दिला की फ्रॉम 1999 टू म्हणजे 10 वर्सां 2000 मेरेन जे राजकारण गोंयान घडलें 13 मुख्यमंत्री पयले त्या वेळार काँग्रेसीन जे पक्षांतराचें राजकारण केलें त्या काँग्रेसीक खरोच आता नैतीक अधिकार आसा काय कितें बीजेपीचेर टिका करपाक की तुम्ही मास पक्षांतर करता काय म्हणून एक बरो पॉयंट ह्या पॉयंटाचेर हें करता. सगळेच गजाली सांगल्यार तुमी वाचतले कितें. सो मुद्दाम आमचो दिवाळी अंक घेवचो, इंग्लीश घेवचो, मराठी तर घेवचोच घेवचो, भांगरभुंयचोय आसा, कोंकणी आसा. सो म्हाका दिसता आमी गोंयांतले सद्या एकच मिडिया हावस अशे जे कोंकणी, मराठी आनी इंग्लीश ह्या तिनूय भाशांतले दिवाळी अंक लोकां खातीर घेवन आयल्यात. ह्या दिवाळेच्या सुटये भितर वेळ आसा तसो मुद्दम हे तिनूय भाशांतले दिवाळी अंक घेवचे, वाचचे आनी ताजी प्रतिक्रियाय कळोवची. हांव इतल्याचेर थांबता, वेळ सारको सोंपला. जॉयल, किशोर, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनींग मी. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.